नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकावंटर कार्यावळीन आनी आमी सध्या आसा काणकोण मतदारसंघान आनी पैंगिणी गांवांत. जनार्दन भंडारीक काँग्रेसीन तिकेट दिल्ली आनी त्या उपरांत हांगचें राजकारण वेगळे दिशेन वता अशें दिसता. पयलीं दिसतालें 3 जाण आसा, तातूंतले एकटो काँग्रेसचो एस्पिरंट टीएमसीन गेलो, दुसरो चेतन देसाय आसा तांणी आजूच सपोर्ट डिक्लेअर केलो आनी फायनली जनार्दन भंडारीचें पोजिशन स्ट्रॉंग जाता अशें दिसता. पूण खऱ्यांनी ते जिखतले काय वयल्या वयर सिच्युएशन हे सगळे जाण जावन घेवपा खातीर आमी तांचे इलेक्शन कॅम्पेन मदीं आडोवन मेळोवपा आयिल्ले आसा. देव बरें करूं. जिखतलो ऑलरेडी म्हाका देवाच्या आशिर्वादान आनी लोकांच्या मागण्यान तिकीट मेळून अर्ज जिखलो आसा. त्या म्हणजे सांगपाक सोदता हांव तुका, ज्या दिसाक तिकेटीची नांव गेल्ली ब्लॉका कडच्यान तेन्ना मागीर पार्टीन एक सर्वे दवरलो. एका परस 2-3 कंटिन्युअर सर्वे आसता आनी त्या सर्वेत काणकोणच्या तमाम म्हाज्या बांधवांनी मॅक्झिमम सगळे पंचायत क्षेत्रांत आमी दौरो केल्लो सर्वेन. लोलये पंचायत, पैंगीण पंचायत, खोतगांव पंचायत, गांवडोंगरी पंचायत, श्रीस्थळ पंचायत, आगोंद पंचायत, म्युनिसिपालिटी ह्या प्रत्येक एरियेक म्हाजें नांव घेतलें लोकांनी. जना 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 ऑलमोस्ट 60% लोकांनी म्हाजी नांवाची शिफारस केली, मागणी केली. ताका लागून म्हाका तिकीट मेळ्ळी आनी तेन्नाच मागीर अर्द जैत जाल्लें. सर्वेन तूं लिडींग हय. ओके, 3 जाण एस्पिरंट आशिल्ले. चेतन देसाय आशिल्लो, महादेव देसाय आशिल्लो आनी जनार्दन भंडारी आशिल्लो. महादेव देसाय टीएमसीक गेलो. हय. चेतन देसायन आजूच सपोर्ट जाहीर केलो दिसता. चेतन देसाय म्हाका सुरवातेसान म्हाका सांगलें, जना तेणें उतर दिल्लें, तुका तिकीट मेळ्ळें तुजे बरोबर, आपलें तिकीट मेळ्ळें तुजे बरोबर रावपाचें. महादेवाकूय उतर दिल्लें तुमी. महादेवानच सांगलें. आमचें एक आराध्य दैवत आसा श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान, तेच्या तन्नाच्या सकल महादेव देसायान सांगलें, फाल्यां समज काँग्रेस पक्षाची तिकीट जना मेळो आपल्या मेळो. समज जना मेळ्ळा पळय जना बरोबर रावतलो आनी जनान आपल्या मेळ्ळा जनान आपल्या बरोबर रावपाचें. आनी तेजी शब्द तें उतर तेणें देवाच्या तन्नामळां घेतलें आनी त्या प्रमाणे आमी एकमेकाचें बॉन्डिंग आसलें आनी हांवें ठरयल्लें समज ताका तिकीट मेळ्ळा तेजे बरोबर रावपाचें. देवा मुखार रावन उतर दिलें. देवा मुखार रावन पुराव हें आस न्ही तें. सो तुमी आतां हें सगळें तिकेट बी मेळटा देवा मुखार रावन कितें उलयता तें खरें धरप ना, कारण तुमी थंय वचून देवा मुखार शपथी बी घेतिल्ल्यो. बरोबर. कशें आसता, म्हाजे जाल्यार एक सांगता, म्हाजे जे संस्कार जाल्ले कडल्यान सांगता, हांव केन्नाय कितें उलयता जाल्यार तेजेर हांव कमिटेड आसता. आज पर्यंत हांव म्हाज्या काँग्रेस पक्षा कडेन लास्ट 30 वर्सां हांव काँग्रेस पक्षांत आसा. स्टुडंट मुवमेंट, NASY यूथ काँग्रेस. आनीक आज पर्यंत जी पदां आयला ती म्हाका म्हाज्या कसल्याय हेजेवयल्यान येयली ना, इन्फ्लुएन्साचेर येयली ना, दबावाचेर येयली ना किंवा हट्टान येयली ना. म्हाज्या कार्यान कामान आयिल्ली आसात. तशेंच आज बी तिकीट अशी आयली पळय ती म्हाका म्हाज्या कार्यान आनी कामान आयिल्ली आसा आनी लोकांच्या मागण्यान येयल्ली आसा. तुमी आतां देवा मुखार प्रमाण जाल्या की आमी पार्टी सोडचे ना. हय. मागीर पयल्यान एफिडेवीट बरोवन दिल्लें आसा. हय. तें राखतले. शुअर 100%. क्या लोकांल्या मनाक एक गैरसमज जाल्ली आसा, बाबा परत एक कितें एक वचूं शकता काय म्हूण. पण आज ती काँग्रेस ना, पयलींची काँग्रेस ना. ते स्वताच्या स्वार्था खातीर वयता पळय. आतां पळय ते 10 जाण गेल्ले पळय ते विकासा खातीर गेले पळय, गांवच्या विकासा खातीर वयता म्हूण गेले मतदारसंघाच्या. एका कोणाक गांवच्या एका तरणाट्याक नोकरी दिता म्हूण गेल्ले. पण तेमी विकास कितें केलो पळय तुवें, तरणाट्याक नोकरी दिली, कशें दिल्यो, पयशान दिल्यो. काणकोणा पयशे घेवन सगळे कडेन न्ही. हांव कित्याक त्यांच्याच रुलींग पार्टीचो आमदार आसा पळय बाबूश मोन्सेरात, फ्रांसीस सिल्वेरा, टॉनी बाव, हेमीच सांगलें न्ही म्हाका. इजिदोराचें सांग म्हाका. काणकोणा तो काँग्रेसीचेर आयलो आनी नंतर BJPन गेलो. हय. जालो विकास काणकोणचो? पळय तो हांगा थंय नाचपाकच गेले दीस म्हयने वर्सां गेली. आज सुरवातेसान सांगता, ज्या दिसान काँग्रेस पक्षान म्हणजे काँग्रेस पक्षान आसा 3दा ताणी काँग्रेस पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षान गेला. एक आनी 2दा न्ही, 3दा. आनी तिनूयदा आमी काँग्रेस पक्ष परतो उबारला. हे फावटी परत ट्राय केल्ली ताणें येवपाची? ना, पयलीं आतां 2 वर्सां पयलीं तो गेलो पळय तेन्ना परत ऑलमोस्ट काँग्रेस काबार करून गेल्लो. पण म्हाजी पळय जे परत हांवें म्हाज्या भुरग्यांक परत एकठांय करून एक बरो एक फोर्स तयार करून परत ती काँग्रेस पक्ष रिबिल्ड केलो. सादे गरीब घरांतले लोक, बहुजन समाजातले लोक, व्हडले शिकलेले लोक नासले म्हाजे बरोबर चड अशें. म्हणजे अशें आतां आंदोलनाक, मोर्चा, एजिटेशन प्रोटेस्टाक बरे व्हडले शिकलेले लोक येनात. म्हणजे अशेंच गांवां म्हणजे अशेंच अनएम्प्लॉय आसा पळय तेच येतात. आनी त्या लोकांक घेवन हांवें पक्ष परतो बांदलो. आनी बांदता आसतना कितें केलें, कसलो विशय सोडला तो काणकोण तालुक्याचो आसूं आनी गोंयच्या स्टेट लेवलाचो आसूं,
ज्या ज्या कडेन हक्का जाय हक्का खातीर झगडपा जाय न्याया खातीर झगडपा जाय अधिकारा खातीर झगडपा जाय थंय हांव वचून झगडलो आसा तो जावं उदकाचो प्रश्न लायटीचो प्रश्न रस्त्याचे प्रश्न बस स्टँडा प्रश्न हॉस्पिटलाचो प्रश्न काणकोण न्ही आख्खी गोंयभर काणकोण म्हणना पेडणे म्हणना वाळपय वास्को फोंड्या तुवें म्हाका खूब कडेन पळयलो आसा पण हांव भेदभाव खंय केला बाबा मतदारसंघा पुरतें काम करप तिकेटी खातीर तशें ना हांव आख्खी गोंयांत काम केलां म्हणजे आतां पयलीं आशिल्ली ती इजिदराची काँग्रेस आतां आसा ती जनाची काँग्रेस काणकोणा जनाची काँग्रेस म्हणा तुवें म्हणपा जाता पण इंडायरेक्ट म्हणटा काँग्रेस ती काँग्रेस कित्याक काँग्रेस ही कितें आसा खबर आहा गोर गरिबाचो पक्ष मागीर तो गोर गरिबांचो पक्ष कोणी लिडर सोडून गेलो की काबार कसो जाता तर ना जायना म्हणजे काणकोणाक जालो म्हणटा सगळो काबार जालो इजिदर न्ही तशी म्हणना हांव तुका जे पळय ह्या फळी ह्या आसली पळय कमिटीन कॉलेप्स करून गेली अजून मतदार तसो आसा काँग्रेस पक्षाचे मतदार आसा पळय तसो आसा ते लिडर्स जाल्ले पळय लोकांनी लिडर केले पळय ते गेले आज पसून सांगता हांव म्हाज्या बरोबर मतदारसंघ आतां म्हाका तिकेट मेळटरी म्हाजे कडेन व्हडले चड अशे लिडर्स अशे ना एक रामू नायक सरपंच म्हाजे बरोबर एक आसा श्रीस्थळचो पंच राजेश वेळीप आसा मागीर आनीक 2 पंचायत इंटॅक्ट जाला आबेज बोर्जीस आनीक सस्ती ती जाल्ली आसा पूण आनी मागे चड अशें म्हागेलें यूथ ब्रिगेड तितून बरे म्हणजे डॉक्टर आसले इंजिनियर्स आसले मागीर मागीर साहित्यीक लोक टिचर्स लोक हे म्हाजे वांगडा आसात आनी म्हाका आतां एक देवादेन म्हळ्यार आनी म्हाका खान मारपा आयला गोवा फॉरवर्ड आयला गोवा फॉरवर्ड एलायन्सान फायदो पडलो एलायन्सच हवा तो एलायन्स पार्टनर आमी जाल्ली पळय काँग्रेस गोवा एलायन्स पार्टनर आसले पळय प्रशांत नायक हो बी एस्पिरंट आसलो आनी हेणी ऑलमोस्ट हांगाची म्हणजे गांव असो मतदारसंघ असो एटलिस्ट 70 ते 75% भोंवन फिरोवन तेणी ताणें नाल्ल पावयलो थंय हां थंय नाल्ल पावयलो ताका हात कसो पावचो पडलो तेजी कारणां तेजे फाटल्यान खरो म्हणटा कोण एस्पिरंट आसा तो सोंपेपणी ओगी रावना इतली त्रास काडटरी पण तेजी कारण आसा तेका दिसलें आपल्या समज तिकेट मेळ्ळा जाल्यार नो प्रॉब्लेम पण जनाले तिकेट दिला ती खरें सारकें योग्य विचार करून दिल्ली आसा आनी जना हे जे काय रस्ते आज आपण झगडटालो रस्त्यार रावन ते बरे भाशेन एसेंब्ली झगडूंक शकता म्हण तेणी खात्री करून तेणी म्हाका सपोर्ट डिक्लेअर केल्लो आसा प्रशांत नाल्ल घेवन 75% घरांनी पावलो हय आतां त्या घरांनी लोक नाल्ल सोदतले मत मारपा खातीर ना आमी खांदा खांद मान वयता लोकां फुड्यान आतां आत जालो म्हणून प्रत्येक घरा आमी खांदा खांद हात मान वयतात प्रत्येक कडेन ज्या ज्या मिटिंगे वयता पळय आमी ते बरोबर मिटींग करतात बरोबर सारके राम लक्ष्मणाची जोडी जाल्ली आसा ते फाटल्यान भरत शत्रुघ्न बाकीचे सगळे आसा ते बी फाटल्यान येतात म्हणजे बऱ्या पैकी कांय जे म्हणजे आमकां हें जायना कित्याक तेका तशी आज प्रशांत नायक म्हणटा तो स्टुडंट मुवमेंटान भायर येयल्लो लिडर आनी तेका बरोसो परिचय आसा काणकोण मतदारसंघाक तेणी म्हाज सारके बी तो मुवमेंटान आसलो हांव आसा तसोच आनी आमी दोगाले म्हणजे आमगे पिंड एकूच आज पर्यंत आमी फायटर म्हण लोक हांगा वळखता आमकां आनी हांव तांकां सद्या फॉलो करतालो एक टायमार म्हागेलें ते मॉडेल हें अशें फॉलो रोल मॉडेल म्हणलें आतां प्रशांत नायक बाब उल्हास नायक बाब मोहनदास लोलयेकर हेंचे कडच्यान खुबशी लिडरशीप कॅप्चर केल्ली आसा कित्याक ल्हानपणा हांव तेजे बरोबर भोंवतालो आनी ते म्हाका खूब शिकयल्ली आसा लिडरशीप आनी तेजी फळ हें म्हाका आज बऱ्याक पडलें ओके इजिदोर इंडिपेंडंट रावला हय विजय पै खोत इंडिपेंडंट रावला हय आनी बीजेपीचेर रमेश तवडकर रावला महादेव देसाय TMCचेर हय, रावला हय. आतां हे दोग जाण इंडिपेंडंट कोणाची मतां घेतले काय जिखून येतले अशें दिसता तुका शी कांयच ना ते सांगता खंय पावता तुका दातारके कळटले ते खंय आसा तुका दातारके कळटले रमेश तवडकर आसा तो पयलीं लास्ट टायम इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आज BJPचो ऑफिशियल कॅन्डिडेट इद्दोर फेर्नांडीस आसा तो पयर मागीर BJP बरो आसलो आज इंडिपेंडंट जालो विजय पै खोत फाटली BJP बरो आसलो आज इंडिपेंडंट जाला हे तिगूय जाण आसा पळय बाब इद्दोर फेर्नांडीस रमेश तवडकर विजय पै खोत फाल्यां कितें जाल्यार ते BJPक वचपाचे ताका लागून हेंचे लोक कोणूच विश्वास दवरना म्हणजे तांकां मतां मारप बीजेपी BJPकच मत मारल्यार की इजिदोराक मतां मारल्या BJP विजयाकूय मतां मारल्या BJP. बीजेपी आनी रमेश तवडकर रावला BJP जनाक मारल्या काँग्रेस तूं कोणाक विचार जेन्ना मला काँग्रेस मध्ये लॉयल्टी लोकांनी म्हाका कावंट केल्ली आसा सिन्सिरिटी कावंट केल्ली आसा कमिटमेंट कावंट केल्ली आसा आज काणकोणचोच मनीस न्ही गोंयचो न्ही देशाचो मनीस जेन्ना मागीर कितें खबर आसा जेन्ना एजिकल टू काँग्रेस जाला हय रस्त्यार उबे रावन बोवाळ करप एक वेगळी गजाल आसता हय. आनी इलेक्शन लडोवप एक वेगळी गजाल हय. आसता तुवें रस्त्यार उबे रावन खुबशे खुबशे. पुलिसांक धुकल्ल्या पुलिसांनी तुका धुकल्ला बिकल्ला इलेक्शन लडोवपाची तयारी मानसीक तयारी आनी तुजी ताक आसा काणकोणा शुअर म्हाका इलेक्शन नवीन न्ही हांव पयलीं 2दा पंच 2दा सरपंच
मागीर प्रशासनाचे म्हाका बऱ्यापैकी अनुभव आसा आनीक हांव पसून जाल्यार आमदार नासल्या पसून त्या माटवांतल्यान वयतालो लग्न जावना म्हटलं लग्ना माटवान माटवांतल्यान वयतालो आनी तेंगे सगळें हांवूच करतालो कामां बाबा लोकांक च्या दिवप उदक दिवप जेमकां वाडप हांवूच करतालो म्हणजे म्हाका काय परकी ना तें ऑफिसरां कोण आयल्या बसोवप तेजे कडेन उलोवप हांवूच करतालो आमदार फक्त मत घेवन आमदार जाल्ले आसतले किंवा गांवां भोंवपाचें काम म्हागे आसतलें लोकां कडेन मत मागप तेंचे प्रश्न हांवें म्हणजे आमदारान पावप म्हागे कर्तव्य आसतालें आनी मागीर प्रशासनान लागींचो संबंद आसा IAS IPS IFS तुवें पळयलें आसतलें म्हाका थंय दाखोवचें पडना इंट्रोडक्शन इवन एकदां आमदाराक दाखोवचें पडटा इंट्रोडक्शन हांव अमको आमदार म्हण म्हाका ना मागीर जे गोंयचे बी ब्युरोक्रेट्स आसात म्हाका बऱ्यापैकी मानतात तूं तांचेर मोर्चा घेवन वचत आसता म्हणून वळखता आसता सारकें आनीक म्हाका दिसता म्हागे फायली आनी म्हागे कामाक केन्नाय वेळ जायना इवन आमदारान मिनिस्टरा फायल पेंडींग उरता पण अरे ती जना पयलीं काड म्हणटा ते तो येवचे पयलीं काड म्हणटात आतां हो मोर्चा वालो जेन्ना जागो उरतलो आमदार जालो जाल्यार सुद्दां शो 100% कित्याक म्हाजे ते भितरच आसा अंतर्यामीक आसा आज पर्यंत म्हाका हांव घरा आमच्या आवय बापायन आमकां शिकयल्या दुसऱ्या खातीर जग दुसऱ्या खातीर वावर म्हण की आमच्या घरांक बी मातशें राजकारण आसलें समाजकारण आसलें एकमेकाक पळोवपाचें आज आमच्या घरा पसून कोणूय येवं सकाळीं येवं दनपारां रातच्यो मागीर तांची जेवणाची वेवस्था आसता इवन आमचे वर केन्ना कोण येता हांगा भितर मागीर घरा कडेन आमची आई 5 लोकां एक्स्ट्रा जेवण करून दवरता सकाळी ब्रेकफास्टा 5 लोक एक्स्ट्रा आसतली दनपारचे 5 लोकां जेवणाची वेवस्था आसतली रातची 5 लोकां एक्स्ट्रा जेवणाची आसतली ते 5 जावं कितें जावं पण कोण घरा आयलो तो कांय अन्न मागीर कांय ना अशें म्हणून जावन परतो वचपाक ना आतां काणकोणचे विशीं प्रश्न खंयचे आसा एक विकास जावना म्हणटा काय बरें तेवटेन रस्ते बिस्ते बरे आसा तुमचे हांव पळयले एटलिस्ट मेन रोड तरी बरे आसा तूं थोडेंच पळयलां ते रेड कार्पेटच पळयलां बाकीची तूं इंटरनल कार्पेट पळयलें ना हे फक्त कितें त्याच लोक तांकां पळय कोणाक येवपा जाय आमदारां मंत्र्या तितलेच रस्ते बरे आसा बाकी जे आमगे सामान्य लोक पळय जे आत भितर आसा थंय रस्ते पळय तूं मुद्दाम हांव तुका दाखयतां आनी हे रस्ते पसून आमदारान बॉब मारली आमी बॉब मारली म्हण काँग्रेस पार्टीन बॉब मारली म्हण आज हांव रस्ते आतां सादारण जाल्ले आसात आज उदक पसून मातशी बरें मेळटा काँग्रेस पार्टीन बॉब मारली म्हण लायट पसून मातशी बरी मेळटा काँग्रेस पार्टीन बॉब मारली म्हण आतां मागीर बस स्टँडाची वेवस्था सांग तुका हांव कितलीं वर्सां जालीं बस स्टँडार पत्रे नासले उदक गळटाले शॉपकिपर आसले हाल जाताले आमचे हे आसा कोण पॅसेंजरां तांकां रावपा मेळनासलें भुरग्यांक घेवन पसून रावल्या पसून उदक पण भिजतालीं असो हांगा मेन बोवाळ आसलो बस स्टँडार पण हांवें एक युनीक आयडिया काडली पयलीं रिक्वेस्ट केली मेमोरंडम दिलें पण आयकन जालें मागीर एक दिसाक 144 आसलें कोवीड टायमार तरी हांव भिल्लां 50 लोकांक घेवन चुट्ट घातलीं फक्त तांकां दाखोवपाक प्रोटेस्ट आनी त्या युनिवर्सिटी प्रोटेस्टाचेर एक 5 दिसा ते पत्रे घातले आज तूं वचून त्या बस स्टँडार पळय बिफोर आमचें एजिटेशन आनी आफ्टर एजिटेशन आतां पूण विशय खंयचे आसा काँग्रेस पार्टीन बोवाळ घालून विशय सगळे सोडयले ऑलमोस्ट कितले अशे तुका आतां स्टेट लेवल तुवें म्हाका कितला पळयल्ले आसा आंदोलनाक मॅनिफेस्टोन कितें सांगतलो तूं की बाबा हे विशय आपूण घेतलो अशें म्हणून ते एक म्हगेलें कितें आसलें हांव आमदार नासलो मंत्री नासलो सरकारान नासलो म्हणून म्हाका झगड करपा पडटलें समज आज समज ह्या लोकांनी म्हाका सत्ते समज चावी दिली जाल्यार म्हाका आनी दुसरी त्यो आनी झगडपाची पडपा ना म्हाका जाय तसली म्हाका डिपार्टमेंटात चावी काडली काम केलें दिलें जाय त्या डिपार्टमेंटात चावी काडलें काम केलें दिलें आनी मागीर ऑफिसर दिसता म्हाज्या इतली म्हाका बरी करतली कोणाक करपा ना आतां निवड येता ते आमदारां ते मंत्री जाल्यार म्हाजी इतली बरी कोणाक करपा ना पर्सनल रिलेशन न्ही हे ऑफिसरान दिसता म्हाका 6 म्हळ्यार फोन करतात म्हाका कितलो हांव 8 9 10 11 केन्ना करता ऑफिसराक फोन म्हाका खंयच्या पुलीस स्टेशन फोन करपा लाय काणकोण टू पेडणे वाळपय टू वास्को हॉस्पिटलाक म्हाका खंयच्या डॉक्टराक फोन करपा लाय खंयच्या टायमार मागीर फोन घेतात वयल्यार तें आतां जेन्ना मातशें चूक सॉरी हां मातशें बिजी आसलो घेवपा मेळना आमदार इज अ डिफरंट बॉल गेम येस हे तूं उलयता तो एक लिडर ऑफ काँग्रेस बरोबर ऑपोजिशनान रावन बोवाळ करप हे जालें आमदार इज अ डिफरंट बॉल गेम ताका एक मॅच्युरिटी जाय सामकें 100% आसा अशी दिसता तुज्यान शुअर 100% हांवें पळयतना अशें पळयता ओके जेन्ना आयलो ओके वेगळी गजाल आमचो जेन्ना आयलो वेगळी गजाल पूण आमदार जावपी जेन्ना आयलो अशें लोक पळयता ब्रदर म्हाजेच मातशी तांकां हांव म्हाका लोकांनी कशें पळयल्लें आसा मागीर ऑफिसरान कशें पळयलां झगडून काम करपाक पळयल्लें आसा आनी म्हाजो 10 वर्सांचो पळय जो काळ आसलो पंचायतीचो सरपंच जाल्लो हांव एंगेज सरपंच ऑफ गोवा एवॉर्डीड लार्क 22 वर्सांचो सरपंच जाल्लो आनी हांवें 10 वर्सां बऱ्यापैकी प्रशासन दिल्लें आसा आज पर्यंत हांवें केन्नाय म्हागेल्या कारकिर्दीक सरपंच म्हाका कोणीच कांय वायट म्हणना म्हाज्यान जाता तशें हांवें सरकार आसूं नासूं बऱ्यापैकी फंडान बऱ्यापैकी ऑफिसरान लिडरेशन दवरून हांवें बऱ्यापैकी लोकांक काम करून दिल्लें आसा आज पळय म्हाका नांव घेतलें पळय तें 60% लोकांनी तेजी याद करून घेतला
आनी तोच हांव निवड नीट मागीर ना जाल्यार पासून हांव खंय न्हिदून रावलो ना. हे आतां पळय फाटले 10 वर्सां पळय जे आमदार मंत्री जाल्ले पळय ते फाटले 10 वर्सां हितून नासले, इलेक्टेड नासले, फक्त आतां आमदार मागीर तो आसलो इंडिपेंडंट. हे 10 वर्सां आसली पळय ह्या लोकांनी सत्ता आसली, केंद्रार मोदीली सत्ता आसली, राज्यांत प्रमोद सावंताची सत्ता आसली. ह्या आमदारांनी म्हाजी आजी हेंच्यार कित्याक कितें करपा जातालें. हे सरकारान आसतना काम करप इजी काय ना? इजी न्ही. सरकारान ना जाल्यार काम करपाक प्रिफर. हांव नासलो काम करता मरे सरकारांतल्यान. सो आतां तूं ऑपोजिशनान उरलो जाल्यार 100% म्हाका पार्टी चेंज करपाक गरज पडपा ना. आनी रुलींग जाल्यार डबल इन मिनिस्टर बी जावपाचें. 100% जावं शकता. लोकांनी म्हाका देवान काणकोणकारांक म्हाका बरी लीड दिली. देवान समज लीड दिली न्ही हांव 100% मिनिस्टर. काँग्रेसाचो मिनिस्टर, हय मंत्री जना भंडारी. 100% तेतून दुबाव ना. आनी म्हाजे कडच्यान खुबशे एक्सपिरियन्स आसा लोकांक, बाकीच्यांनी एक्सपिरियन्स ना. जेन्ना कितें जन करता तेणें एक्सपिरियन्स जास्त उरता आनी जनांक खबर आसा एक्सपिरियन्सा प्रमाणे डिलिव्हर दिता म्हण. आनी म्हागे स्टायल वेगळीच. म्हाका जात पात धर्म कांय लागना, इवन पार्टी पसून लागना. जो म्हाजे कडेन येता संकटा वेळार वायट टायमार ताका हांव मदत करता. कोण तो पळयना. इवन फोनार पसून मागीर अननोन नंबर येतात. आतां हांव पसून आमच्या ऑफिशियल आमचे ऑफिस बेरर्स आसा आमगे संकल्प आमोणकर, वदन वाडोळकर, अमरनाथ पंडित आमी बरोबर खंय खंय वयतात. ओवरनायट बी दिल्ली वयता, मुंबय. पण म्हागे फोन चालू उरता. ते बेजारता तूं भायर वचून न्हीद म्हणटात म्हाका. संकल्प म्हाका म्हणटा भायर वचून न्हीद. इतलें चालू उरता. हय हांव आतां म्हाका आनी वाडटलो आमदार जालो. बरोबर कित्याक म्हाका लोकांक खबर आसा जेन्ना फोन केल्यार आखांत्या वेळार पावपाचो आनी जेन्ना फोन करपाक टायम लागना. मागे बरें खूब जाण फ्रेंड 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 चालूच. TMCक जो उबो रावला महादेव हय, देसाय हय. तो तुजी मतां खावचो ना. ना म्हाजे खंयन तो तो काँग्रेस म्हणून फुडें गेल्लो. काँग्रेस म्हणटा पळय ती पत्ता ती कोणू आसूं काँग्रेस पार्टी पडटात. आतांकूच पडटली. आतांकच पडटात. आज पर्यंत आमगे ट्रेडिशनल वोट बँक आसा हांगा आमच्या काणकोणचे जे आसा काणकोण मतदारसंघा पळय जे आमगे मतदार आसात राजा म्हणटा पळय ते आज पर्यंत काँग्रेस सांबाळून दवरले आसा. आमी सांबाळून दवरना, काँग्रेसच्या मतदारान काँग्रेस सांबाळून दवरले आसा. हांव बेस्ट मॉनिटर असो, एक हेडमास्टर असो, पण सगळ्या लोकांनी आज जाणटेले मॅक्झिमम दिसा जाणटेले लोक आसा ते काँग्रेस पार्टी बरोबर आसात. तांची आज मुखारली पिढी अशी मातशी डायवर्ट जाल्ली आसा एका फॉल्स हेका लागून, कमिटमेंट प्रॉमिसीसाक लागून. त्यात तुजे बरोबर आसा हय हय. सगळे जाण. आज सांगता हांव इतल्यो पार्टी आसा सगळ्यो, पण प्रत्येक पार्टीचो लिडर म्हणटा ते आसा ते म्हणटा सपोर्टर म्हणटा तेंगेले म्हण लिडर म्हणटात. समज तुमी BJP मनाला जना माराता म्हणटात, इंदोरा मना जना मारा म्हणटात, विजया मना जना मारा म्हणटात, आरजीवाले म्हणटा जना मार म्हणटा, आमकां म्हणा जना मार म्हणटात, आप म्हणटा जना आमकां म्हणा जना मार. मागीर अशी म्हणजे तांकां खबर आसा जना तेंचे खातीर ऑप्शन आसा. ओवर कॉन्फिडंट ना मरे तूं हातून. कोण ओवर कॉन्फिडंट ना. ना 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 पूण म्हाका खबर म्हाका विश्वास आसा लोकांचेर. आज हांव खंय खंय वयता पळय न्ही लोकूच सांगता म्हाका काम. जेन्ना तुवें आमकां हॉस्पिटलांत पावलो, तूं आमकां पुलीस स्टेशनार पावलो, तूं ह्या डिपार्टमेंटार पावलो, तूं आनीक आपल्या गाडी सोड कितें म्हणना म्हाकाच याद उरना. आनी म्हाका खंय वचून म्हाजें इंट्रोडक्शन दिवचें पडना. हांव जना भंडारी वसोयण ना. भितरल्यान कोण जनाबाई म्हणटा, कोण जनाबाब म्हणटा, जना म्हणटा भितरल्यान. हय जाणटी लोक बसून येवन सांग म्हाका. आज हांव कितल्याशा हिंदू धर्माचे क्रिस्तांव धर्माचे लोकां कडेन वयता. हांव हिंदूचे लोक आसा ते म्हाका देवा कडेन व्हरतात, सांगणी करून घेतात. पण हांव फाटले पाटी म्हाजी फाटले उमेदवार भोंवतालो पण केन्ना अशें भितर आपूण नासलें. तुका जाणटेले 100 रुपया बी दिता खंय. हय इवन म्हाका कॅथलीक भाव पसून आयल्यार म्हाका रोजार करता भितर व्हरून. इवन जाणटेली बायली आमी तुमी आयकल्लें आसतलें हे एक जाणटेली बायली अशें कितल्या लोकांले पयशे अशें म्हणजे मनांतल्यान अशें जना खातीर आपूण कितें तरी करचें अशें जेन्ना आमकां कितें फाटल्या पाट्याक सांगलें पळय तुका हांव मास्तेबाब वतालो. एक बायल म्हाजी मेळ्ळी पयली आनी मागीर भितर गेली. हांव म्हाका सकाळ हाडपाक गेलो म्हण पयल्यार एक 50 रुपया घेवन आयली. बाबा तुका आपूण सदां पळयता मरे टीव्हीर झगडोच आसता मरे म्हणटा तूं म्हणपालो. तूं शिवर येता म्हणपालो ह्या पावटी हे आपल्या 50 रुपया गेले हांव म्हणपाली. आनी कितें जाय कितलेशे म्हाका कावन्सिलर आज वेगवेगळे पार्टी आसात पण ते भितरल्यान म्हाका सपोर्ट करतात. कितलेशे पंच त्या वाटेन आसा भितरल्यान म्हाका आतां सपोर्ट. काँग्रेसची जेन्ना टॅली सुरू जातली मेजपाची काणकोणाच्यान फर्स्ट टॅली जातली अशें हय म्हणटात. हय हय फर्स्ट मतदारसंघ आतां Sure. एक्स्ट्रीम सावथांतलो काणकोण काणकोण काँग्रेस 1 पॉकेट 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 सारकें गॅरंटेड. सामकें ओके देव बरें करूं तुका फुडें आनी वचपा जाय म्हणून. हय. हे आशिल्ले जनार्दन भंडारी. ते म्हणटा की आपल्या कामाक लागून आनी आतां म्हणसर आपण केल्ल्या कामाक लागून लोक आपल्याक मतां मारपाक
तयार आसात आपण गेल्ले कडेन वचत ते आपल्याक बरो येवकार मेळटा आनी हे फावटी काणकोणान काँग्रेस येतली फाटल्या फावटी येयल्ली फाटल्या फावटी काँग्रेस येयल्ली. पार्टी येयल्ली पुणून ह्याय फावटी परत येतली येतलीच ओके ह्या फावटी येतली आणि लोकांची आपण कामां करीत रावतलो गरज पडली जाल्यार रस्त्यार बसून झगडटलो 100%. कमिटमेंट चल्ला हांगा तुजें. 100%. 100%. 100%. फाल्यां आमचो सरकार आमची सरकार लोकांक प्रजेविरोध कितें करतलो हांव पयलीं राजिनामा आपल्या दितलो. सरकाराची राजनामा नाका थंय रावन झगडल्यार जगत पण कितें मागीर हांव लोकां बरोबर रावतलो शेवट पर्यंत हांगा थंय नाचपा ना हांगा फाल्यां सत्तना जाल्यार उडी मारपा ना दुसरे कडेन इवन फाल्यां म्हाका पोटान पेज ना जाल्यार पेज घेवन रावतलो उदक जाल्यार उदक पिवन रावतलो पूण स्वार्था खातीर वचपा ना स्वार्था खातीर वच ना देव बरें करूं तुमी पळयता तो इंटरव्यू तुमची फेवरेट वेबसायट www.goanews.com चॅनल पार्टनर्स RDX गोवा आणि प्रोडक्शन पार्टनर्स goabalance.com. कीप वॉचिंग.